काणकोण म्हालांतल्या एका उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या स्कूल बशीक उजो पेटपाची घडणूक घडली। उजो लागिल्ल्यान बशीचो गोबर जालो। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारून हो उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जाली ना। उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना। आमकां सारकें 20 जावन 32 मिनटां कॉल येयली, पणजी कंट्रोलान कॉल येयली आनी आमी इमिजिएटली 30 सेकंदां भितर टर्न आवट केलो। आमच्या ड्रायव्हरान बरी स्पिडीन गाडी हाडली हायवेच्यान आनी थिंगा मातसो ट्रॉफीक येयलो जालो। सारकें आमी हिंगा 20:54 पावले। पयल्यार गाडी सामकी ऑलरेडी पुराय जळून गेल्ली आनी मागीर फक्त कुलींग करून हें केलो पालयलो। हो कित्याक लागून उजो पेटलो दिसता तुमकां? ना तें आजून कांय आमकां कळना। आनीक लॉस सादारण कितली जावंक शकता? ते गाडयेचो एस्टिमेट आहा ते मागीर फुल्ल डॅमेज जाला ती, तो फुल्ल डॅमेज जातले।